मडगावच्या कोट्याच्या फ्रॉड केशीतल्या आरोपीविशीं गोंय पुलिसांक अजून कांयच खबर ना। आतां मेरेन 200 लोकांनी गोंय पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाकडेन कागाळ केल्या। आनीकूय लोकांक तोपी घाल्ल्याची शक्यताय आसा। निलेश रायकार आनी ताची घरकान्नीन आनी कामाक्षी फॉरेक्सच्या संचालकांनी 40 कोटींची तोपी घाल्या असो आरोप आसा। मडगावच्या कामाक्षी फॉरेक्सान 40 कोटींची तोपी घाल्ली म्हूण 200 लोकांनी पणजे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेलाकडेन शुक्रार आनी शेनवाराक कागाळ केल्या। आनीकय लोक कागाळ नोंद करपाची शक्यताय आसा। मडगांव पुलिसांकडेन सुमार 40 कागाळी आयल्ल्यो, त्यो ईओसीक धाडल्या। ह्या कागाळींच्या आदाराचेर ईओसीन निलेश रायकार आनी कामाक्षी फॉरेक्साच्या संचालका आड फटिंगपणाची केस नोंद केल्या। तांकां सोदपाचो यत्न चल्ला म्हूण गोंय पुलिसांच्या वरिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान प्रुडंटाक सांगलें, मात आरोपी गोंयांत नात अशें समजलां। आरोपींनी कारस्थान रचून कामाक्षी फॉरेक्सा वरवीं गुंतवणूकदाराकडल्यान विदेशी आनी भारतीय चलन डिपॉझिट म्हूण एकठांय केल्ले। 1 म्हयनो ते 5 वर्सां ह्या काळा मेरेन गुंतवणूक केल्यार 30 ते 40% व्याज दिवपाच्या फटीच्या गुंतवणूक येवजणेचेर डिपॉझिट्स घेतिल्ले। ह्या पयशांचो आरोपींनी गैरवापर केला। मात कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालून आरोपी सध्या फरार जाल्यात। पुलिसांक अजून मेरेन आरोपी विशीं कसलीच म्हायती मेळिल्ली ना। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। म्हादय उदका वादाचेर ट्रिब्युनला मुखार गोंयची केस घटमूट आसा अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। गोंयची केस जाय तितली घटमूट ना असो दावो सचिव मॅथ्यू सॅम्युएल्सान केल्लो। मात तशें कांयच ना। जाय जाल्यार गोंयची शेती वाठार आनीक वाडोवन लवादा मुखार गोंयची केस आनीक घटमूट करुया अशें मुख्यमंत्री उलयला। म्हादय केस कशी स्ट्रॉंग जावंक जाय हेच्या खातीर सरकार वापरता। आमी सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न आमची कायम टीम दिल्लीक बसलेली आसा। गोवा सदनात जेवढा सगळे बुकींग आसा। आमी ताका कन्सल्टंट जाय ते दितात। त्यामुळे निश्चितपणे शेतां आनीक वाडटी जाल्यार आनीक स्ट्रॉंग जातली। पूण वीक आसा हें हांव मानपाक तयार ना। आनीक शेतां एग्रीकल्चरा सकट हॉर्टिकल्चरा सकट हाडुया आनीक स्ट्रॉंग करुया। सांग्या वाडेत 40 MLD उदका प्रकल्पाचो मुख्यमंत्री पार्सेकारान बुन्यादी फातर बसयलो। चडशा उदकाचो वापर शेती खातीर जातलो। गोंयांत उदक सांठोवन दवरनात। काँक्रिटाची गटारां घालप बंद करपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। 150 इंच पावस पडणाऱ्या गोव्यात 100 इंच पावस पडलो, त्यामुळे आमच्या दृष्टीन कमी पडलो असं दिसता। पण ह्या देशात 5 इंच आणि 10 इंच पडणारे प्रदेश असतात। ते पडलेले 10 इंचय सांभाळून दवरतात। आमकां सांभाळून दवरपाची संवय ना। त्यामुळे केवळ बंधारे घालप इतलेंच न्हय, वयर सुद्दां हाडून डोंगरार पडटा थंय हाडवप। गटार हे जे सिमेंट कॉन्क्रीटचे बांदतात तेचेर बॅन हाडप। आमकां हे एडॉप्ट करूंकूच जाय हे मेजर्स। आमी सगळे बुडपाचे। इतलो पावस पडला, इतलो पावस पडला, आमी दवरिना। आमकां किंमत ना। आमी मेळटा जो पावस तेतूंतले 5% सुद्दां कन्जर्व करिना। उदका स्रोत मंत्री मांद्रेकार म्हणटा, ह्या वर्सा उदक सांठोवंक जाय ती वेवस्था केल्या। ह्या वर्सा म्हाका जर बरो पावस पडला जाल्यार जी वेवस्था वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट म्हणून आमी जे अरेंजमेंट केल्लें आहा, म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा जर योग्य पद्दतीन बरो पावस पडत जाल्यार सगळे बंधारे सगळे प्लॉट भरून मुरून उदक म्हाका सफिशियंट उदक आमकां मेळपाची शक्यता आसा। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। इतले मजगती मडगांवां जाल्ल्या आनीक एका कार्यावळीत उलयतना उदका स्रोत मंत्री दयानंद मांद्रेकारान कबूल केलें की ट्रीट केल्ले खुबशे उदकाची वाट लागता। तो म्हणटा गोंयांत पिवपाच्या उदकाची कमी आसा। मांद्रेकारान मडगांवां नाल्याच्या कामाचें उक्तावण केलें। थळावो आमदार दिगंबर कामतूय सुवाळ्याक आशिल्लो। रॉ वॉटर दिवपाक आमचे कडेन कांयच प्रॉब्लेम ना। आमचे कडेन उदक आमी 23 तारखेर रिनोग्रेट म्हणजे सारखे लेटेस्ट पद्दतीचे नवीन पंप नवीन पायपलायन ले डावन केल्ली आहा। तेजें इनॉग्रेशन आमी करता। हांगा सुद्दां मॅक्झिमम जे उदक जितकें MLD उदक आमी फाटल्या दिसांनी करताले, आतां शॉर्टेज आहा म्हणटा ते हेतून कांयच चेंज जावना। म्हणजे फाटल्या फावटीक आमी 200 MLD पंप करताले, आज खंय तर 150 जाले अशें ना। आजूय 200 हें करता, पूण शॉर्टेज कित्याक जाता तें हांव नकळो। खंय तरी PWDचें नेटवर्कींग खंय तरी फाटीं फुडें कितें तरी अडचण प्रॉब्लेम आहा, फिल्ट्रेशन प्रॉब्लेम आहा, एक एकदां इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम आसता, तेजे खूब प्रॉब्लेम आसता। म्हणून आमी रॉ वॉटर आमी सारकें दिता, कांयच प्रॉब्लेम। ओवरऑल उदक हें म्हाका दिसता उदक शॉर्टेज ना। आमी म्हणटा PWD म्हणटा की गरमेन इल्लें उदक चड लागता। चड लागल्या कारणान ही शॉर्टेजय दिसता। जेन्ना उदक सगळ्याक आसता तेन्ना उदकाची गरज नासतना, म्हूण ते शॉर्टेज नासतना उदक तशें शॉर्टेज ना।
कित्याक आमी जे पंप करता तेजे वचून कळटा आमकां आमी जितके MLD पंप करता तातूंत ज्यादा पंप जाता जाल्यार शॉर्टेज कमी म्हणटात पूण नेटवर्किंग खंय तरी थोडे कमी जास्त हांव अशें म्हणना की उदक आहा जे फिल्टर जाता ते प्रत्येक लोकांक पावता ते हें जाता खंय तरी फिल्ट्रेशनान 25% घट जावंक शकता आमी 100 MLD जर दिले जायत जाल्यार तें फिल्टर जावन लोकां कडेन पावता म्हणसर लिकेज हें ते बारीक हे गोश्टी काडल्यार उतर थोडे एक 5-10 MLD पिड्यार जावंक शकता हे सगळें आमच्या हातीन ना म्हणून थोडे शॉर्टेज आहा हांवूय एग्रीड तेजेर सदू बांदाचेर पळय आसा कोंकण रेल्वेच्या हाका तेकून थंयचो नालो कवर करपाचें तें काम हांच्यान चालू करता हांगा एक आशिल्लें की ही घुमटी पळय इतल्या वर्सांचो तांचो कमिटीचो रिक्वेस्ट आशिल्लो की घुमटी आमी फाटल्यान हांगा शिफ्ट करता ते रस्त्यार खूब ट्राफिकाक प्रॉब्लेम जाता ताजे सायडीक जो नालो आसा तोय क्लोज करपाचो तातूंत भितर आतां हेय क्लोज करतात आनी ही घुमटी कोंकण रेल्वे कडेन मेळिल्ल्यान कोंकण रेल्वे हांगा गेट बी घालून तांचो उदरस जाता कोंकण रेल्वे NOC दिल्या कोंकण रेल्वेच्या ऑफिसरा कडेन पयली मिटींग जाली तांणी येवन जागो पळयलो आनी तांणी सांगलां की आमकां गेट लेवटेन दिया आनी हांगा तुमी घुमटी शिफ्ट करा अशें जालां हांव आमचो इरिगेशन मिनिस्टर बाब दयानंद मांद्रेकार हाका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की मडगांवचे एक दोनी इम्पॉर्टंट एस्टिमेट आहा तांणी क्लियर केले. गोंय राज्य कोऑपरेटिव्ह फेडरेशनाक 44 लाख रुपयांचो फायदो जाला. मोलांक लेगीत कॉम्पिटिशन दिवपाची फेडरेशन सक्षम आसा अशें सहकार मंत्री महादेव नायक उलयलो. फेडरेशनाच्या भांगरा महोत्सवा निमतान दवरिल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो. ह्या वेळार सहकार वाठारांत बरें काम केल्ल्या वावुरप्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. माजी वाइस चेयरमैन श्री मोहनदास अमनकर, श्री तुळशीदास मळकर्णीकर. तुमकां ह्या वेळार मॅनेजमेंटाक उलो मारता नवीन मॅनेजमेंट आयिल्लें आसा की सरकारा तर्फे जर तुमकां खंयचीय गरज आसा जायत जाल्यार तुमी तो प्रस्ताव आमचे कडेन हाडचो. आमचे कडेन आतां प्रभाकर वेर्णेकार जे आमचे प्रमुख वक्ते म्हणून हांगा आपयले ताणें सुंदर कल्पना हांगा मांडली. आज आमकां स्पर्धा करपाची आसा मोला कडेन पूण सर्वसामान्य लोकांचे नाते फेडरेशन अजून तुटूना. परवरी आयिल्लो मोल काल हांवें चवकशी केली तो दिसा 10 लाखाची गिरायक करता. बाकीचे तशें करतले पूण जे आमच्या कामगारांनी प्रेम ह्या जनतेक दिल्ले आसा ते प्रेमापोटी आमचे गिरायक जे आसा ते वाडत वता. नाल्यार 44 लाख प्रॉफिट जावचें नाशिल्लें. वेर्णेकारान सांगले ते प्रमाणे काही तत्वां जर आमी अमलांत हाडली जायत ताची अंमलबजावणी केली जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी अनेक गजाली ह्या मुखार साध्य करूं शकतात. घेऊया एक विराम.